Hello guys, good morning. कशा आहे तुम्ही सगळी? वेलकम टू माय चॅनल प्रियास लिटल वर्ल्ड. चा आता उठवला तोंड बी धुयलें आणि हांव म्हणलें आयज हांव मूग दाला डोसा करतलें. हांवें ती रेसिपी एक यूट्यूब रागेरूच चोयलोली, एन्जॉय माय प्रेझेंट लायफ तेगे चॅनलाची. सो मातशी डिफरंट अशी आसतली. ओके, सो लायक आयडिया तेगेची सो मेवली. सो विल स्टार्ट एंड आय शो यू ऑल हांव कितें करता. ओके, मूग दाल आहे न्हू हेचोय काल राती कडेन मूग घायलोले फुगो हेचोय मूग दाल 1 कप एश घेयलां. ओके, ते वॉश केल्लें आनी फुगोन घायलें. आतां तेका आमी ग्रायंड पेस्ट करूया तेजो. तो हेचोय कोरिएंडर घायल्या, चिलीज घायले 2 आनी जिंजर घायले. ओके, आनी आतां फायन पेस्ट करता हांव तेजो. ओके, सो पेस्ट रेडी आहा तो आतां हितून घालून दवरतात. उदक घालून वांटाय. ओके, चड पातळ आनी चड दाटूय करनाका. ओके, दिसता कोराय तो फ्लोई अशी. आनी आतां हांव तितून सॉल्ट घातलें तुगे टेस्टा प्रमाणे आनी मातशें 1 ऑरेंज दवरया धांपून. ओके, आनी तीनूय दाळ न्हू हांवें काल 5 to 6 अशें हांवें सोक करूंक घायलोली. ओके, ताका लागून सो आतां हें धांपून दवरया. सो आतां आमी ते डोसाचे हें घालपा न्हू वयलें. हेचो हें कॅरट, ऑनियन, कॅप्सिकम घायला रेड आनी कोरिएंडर घायला. तें मातशें न्हू तळसून मिन्स भाजून घेया मातशें कायलीचें. ओके, दाखयता तुमकां. इल्लेंशें ऑयल घाली. सो हेचो घायलें कायलीत, इल्लेंशें ऑयल घायला. ओके, मातशें तळसूया, चडूय भाजपा न्हू. ओके, लायक 1-2 मिनट्स. आनी आमकां न्हू चीज जाय पडटलो. ओके, ग्रेटेड चीज तो ग्रेट करून दवरता आतां. तो इल्लोसो हांवें चीज ग्रेट करून दवरला. ओके, सो आतां जालो आमगे तो भाजून. हांव सायडीक काडटा तेका आतां. ओके, आनी आतां डोसा प्रिपरेशन करूया. सो चोय तुमकां तरी दिसता न्हू लायक दाट बी आसता न्हू, इल्लेंशें उदक एड करूं जाता. ओके, आनी मागीर सॉल्टूय चॅक करूया उदक घातता तें. ओके, सो आतांच व्हडलो धवलो मिन्स धवलो घेता आनी डोसा भाशेन घातलें अशें स्प्रेड करपा तेंकां. ओके, मातशें धाकया तेका like half second, 1 second or 2 seconds पासून. आतां तें लीड काडलें. आतां इल्लेंशें न्हू तेजें न्हू ऑयल घालया. ओके, आनी तें मातशें स्प्रेड करुया आनी मागीर तेजें आमी तें फिलींग केलो चोय तें घालया तेजें. ओके, तें फिलींग घालया. सो तें आमी तें चड हें करना, तें ऑलरेडी भाजलो अशें आहा न्हू तें. आनी आतां आमी तेजी चीज घातली. सो हेचो एक धवलो घेता आनी आतां बरें तें रावंड करपाचें. सो मातशें जायन दिता. सो आतां इल्लें तितून ऑयल घातलें. ते सायडींतल्यान भायर सरो जाय न्हू, सो बरें सगळें स्प्रेड करता आतां. सो ब्रश विथ द हेल्प ऑफ द ब्रश सगळें हें करता स्प्रेड. ओके, आतां तेजें वयलें केचप घातलें आनी तें स्प्रेड करतलें. तुमी न्हू हेजें शेजवान सॉस पासून घालूं जाता. ओके, तें बाबा लागून करता न्हू, ताका लागून हांवें केचप घातला. ओके, आतां हेजें आमी तें मिक्स तें केलो न्हू तें घालया अशें. ओके, आनी चीज घालया इल्लें आनी मातशें अगो जाय दी तेका, मागीर आमी टर्न करुया. सो तें जालें म्हणटरी न्हू तें आपशें सुट्टा. ओके, सो आमी तें रोल करुया अशें करून डोसा भाशेन. तें हांव प्लेटीक घालता. ओके, सो हेचो रेडी आहा ती. ओके, तें केली ती. तें केचप जाय, सो तें केचप घायलें सायडीन बी डीप करून खावपाक. तुमी जाय जाल्यार चटणी करपा जाता. ओके, तो हात थंय. हां, सांग थंय गरम आसतलें सारकें. हा आनी सांग नायस. ओके, स्लोली ईट. सो हेचो जालें कोण केलें सगळें आनी
हांवें म्हाका एक सेजवान मिन्स उलो हाय तें सेजवान सॉस घालून केल्लें सो इल्लोसो एक खाण चोयलोलो कोडगो कित्याक बरो लागलो टेस्ट चोवपा जाय आसलो म्हाका टेस्ट बरो लागता सेजवान सॉस घालून आनी हांव मागीर भितरली चाव कित्याक तेका बाबा रडो लागलो तेका लायता तेगे पॉरेज केलो हाती आनी तुमी कोरा आनी ट्राय कोरा आनी भुरग्यांक बी ती केचप बी घाल तेंक लायक जातली सारकी ओके बी ती टिफिना बी घालपा बेस्ट सारकी आयडिया ओके सो हांव च्या बी पिता आनी मागीर मेवता तुमकां ओके च्या बी पिलें आनी तेका बी लायलें बाबा आनी तो गेलो न्हिदो आनी हांवें मातशें बसलोलें टी व्ही चोयतालें सो मातशें वक्तान मेवता तुमकां ओके सो हांवें हेचो शेणाचें कितें ऑर्डर केल्लें येवपा आसलोलें 14-15 म्हणजे येवंकू ना सो तें डिले जालें म्हाका 50 पॉयंट्स एक्स्ट्रा दिले ओके सो आतां ओपन कोता हांव म्हळ्यार हांव तुमकां दाखयतलें ओपन करून सो हे ऑर्डर केलो हे केंसां घालपाचें मागीर कोटो तुमकां केदो घातो तें ओके सो करून तें ऑर्डर केलें बरें दिसलें मागीर कोटो तुमकां केदो घातलें म्हाका आनी एक टॉप ऑर्डर केल्लें आतां तें घालून चोवपा पडटलें ट्रक जालें सो कलर ऑर्डर केल्लें इट्स लायक कुर्ता टायपशें कलर सांग मस्टर्ड कलर सो 3/4 स्लीव्स ते ओके मागीर घालून दाखयता तुमकां आनी हे प्रिन्सना केलो ऑर्डर तेची तोकली घालता तें उदो पडटा तेका लागून नानूशें दाखयता अशें अशें घालपाचें सो मागीर माथ्यार न्हांवतना उदो पडना तेका लागून तेगे तेका पयलीं एक हाडलोलें तें सिस्टर लो तेगे बायेचें सो तें हिंगा हाडलोलें सो तेच घालून हें कोत्ता हिंगाचो एडजस्ट करपा आहा तेका आनी अशें करून बक्कल आहा तेका नासलोलें तेका बटनच हाडलोलो तशें करून सो चोया आतां मातशें बरें पडटा उदो वयता न्हू मुगे हातीचें जायना तेका दवरपा तेका लागून आनी आनीकूय केला ऑर्डर तें आय गेस 24 आहा तेन्ना मेळटलें ओके सो आतां मातशें हांव नुस्तें फ्राय करपा वयता आनी मागीर आमी जेवपा बी जाय न्हू सो नुस्तें फ्राय करता मागीर मेळटा तुमकां म्हणजे टॉप कॅश ती सगळें सांगाय ओके हांव घालून दाखयता तुमकां जो मेळट जाल्यार आतां ओके ओके ब्लावज ऑर्डर केलो तें मातशें ट्रॅक डीप हा सो आतां मागीर इनर बी कितें घातोलें तिका ओके सो कशें चल्लें सांगाय ओके आतां पॅन मातशें इग्नोर करूया मागीर जिन्साचे घातल्यार तुमकां दाखयता केन्ना घातल्या जाल्यार ओके सो हेचो जेवपा येयलो आतां आनी पियेसना दिला जेवण तेकाय लायलें आनी दाखयता तुमकां जेवण हेच कारण जेयता सुकें शीत हेचो बिफा करी आहा तेजी भितर हाडलेली आनी सालमन फ्राय केलें आनी ओचय मेंबर सोडा केलें आतां ओकाण हापोचय जेत बी आनी मागीर मेवता जेन बी जालें आनी मागीर मातशें न्हिदोन बी येयलें आनी म्हळ्यार आतां हांव विडियो एंड करतलें पूण तरी मुगे आयचो विडियो लायक जालो आनी मॉर्निंगची मूग दाला डोसा लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय आनी मुगे विडियो शेअर कोराय आनी तुम ट्राय कोराय आनी म्हाका कमेंट बॉक्सां सांगाय ओके केस जालें तें आनी मुगे चॅनला प्लीज सबस्क्रायब कोराय ओके जे कोण केलें ना तेमी टिल देन टेक केअर एंड सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय टाटा बाय